मोगाचे बाब भयणीनो, शुभ वर्तमानान जेजूचे शीश जावंक कितें करचेचें ह्या विशयाचेर जेजून आपलें मत सांगलां. जेजूचो रस्तो वेगळोच. हो रस्तो चलतना एका शिश्याक कोस्ट, दूख, आदकोळी, दुमाळो सोसूंक पडटलें म्हूण जेजू तांकां सांगता. तशेंच तांचें जिवीत संवसारी वस्तूंचेर गुलाम जावचें न्हय म्हूण तांकां कळवून दिता. आनी जो मनीस जेजूचो शीश जावंक सोदता ताणें फाटीं फुडें पळयनासतना सगळीं आनी सगल्यांक फाटीं सोडून रस्तो चलोवंक पडटलो. जायत आवय बावय, भाव भयण, इश्ट इश्टीण गिरेस्तकाय तशेंच हे वाटेर येतात त्या कोश्टांक फुडें करून ह्या शिसान जिवचें पडटलें अशें जेजू ताका स्पश्टपणे सांगता. बाबडीनो, आयज आमी खास करून तरणाट्या पासत मागुया. देवान ताका जेजूचो पाटला करूंक आपोवणें दिवंक आनी हें आपोवणें ते समजून स्विकारूंक खास करून आमी तांचे पासत मागुया.